ताणी बावाड धरचे खातीर हांव वसो उलोयलां. हें म्हटल्या उपरांत तो वडल्यान असो आड्डलोलो, लाजार भायर सर. मेळ्ळो तो भायर आयलो, ताचे हात आनी पांय फाळयांनी बांदलेले, आनी ताचें तोंड रुमालान धांपलोलें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपास सोडात, ताका वचूं दी. Praise God. आणि मोगाच्या बाबून द वंडरफुल वर्स आमी पळयता आमी आजल्या ती Jesus rising Lazarus from the grave. And Jesus spoke only one word. जेजून हाली एकूच उतर उलयलें मोगाच्या बाबून Lazarus, come forth by सरोन यो. आणि लाजरस मोगाच्या बाबून मेलोलो बाय सरोन येयलो. पळयलां कितलें पावरफुल उतर. आयज आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या बाबंदू हे सगळे कोण धर्माचे वडील आसा पळय ते महम्मद पोप हुंचे सांत गुरुजी हे सगळे मरण कुसले आनी तेच्या हाडा पासून खबर ना कोणाक खूंय पडल्या पळय ती. थोड्यांची कडे खबर आसत, पूण जीसस इज द ओनली पर्सन who have a power to come out of the grave. जेजू म्हणटा हांव म्हजे कुशेन जिवीत दिता आनी म्हाका पावर आसा परतून तें जेवपाक. जॉन चॅप्टर 10. आनी हिंगा मोगाच्या बाबंदो जेजू लाजरसाक जिवो कोत्ता फोंडांतलो एकाच उतरान. he is proving over here, to prove kotta, he is proving over here he is God. Just only one word. And poita in the book of Genesis, God spoke, let there be light. And kids are there be light. And upran poita God said, let there be sun or moon. And it took place. And आमी पळयता मोगाच्या बाबंदा Isaiah. God, देव आमकां सांगता मोगाच्या Isaiah प्रॉफिटा वरवीं, म्हज्या तोंडांतलें उतर भायर सलोन गेलेलें ते केन्नाच परतून येवपाक ना अनलेस कितें जालें बगर, unless तेणें काम केलें बगर. God said, so my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return unto me void, it shall accomplish that which I please, it shall prosper in the things whereto I sent. देवाचें उतर एकूच जिबें जावन आसा आनी देवाचें उतर एकूच खरें जावन आसा मोगाच्या बाबंदू. बायबल सांगता let all men be liar but God is true. आनी आमी पळयता मोगाच्या बाबंदू, this is the title, are you alive from out of the grave. तूं होणांतलो भायर सरोन येयला आनी जीव आसा. आयज आमी पळयतले जसो जेजून लाजरसाक मोगाच्या बाबंदू भायर काडलो. God, Jesus raised Lazarus from the grave. And Lazarus mogache babundo, he never stay in grave once Jesus called him. And tekalam poitalam, Jesus raised 3 people in different places. I told you last week. I am सांगलें आसा जेजू 3 जाणांक जिवे कोत्ता different places. एका चेडवा घरांतलें आनी दुसऱ्या भुरग्याक जावन आसा outside the house. घराच्या भायल्यान outside the house Jesus raised this man. आनी दुसऱ्याक जावन आसा होणांतलो लाजरसाक मोगाच्या बाबंदो. Jesus raised this man out of the grave. आनी तेच परी मोगाच्या बाबंदो कितें जालेलें आसा हांवें एक्सप्लेन केलेलें आसा. जे जाग्यार जेजू उठयता हें जावन आसा पिक्चर जावन आसा. This the picture, the girl who died in her house. In the same way, many people, religious people, die in their religion, and their religion cannot save them. आणि रिलीजन ताका साल्वार करूंक शकना मोगाच्या बाबंदो कितलीं कामां पासून करी जाल्यार. आयज एकलो म्हाका भुरगो उलयतालो आमचो सांगता, ब्रदर बायबलच आसल्यार जाता पूण कामां खूंय आसा कामां. आमी पळयता हो मनीस कामां कोत्ता मोगाच्या बायबल जायतीं चर्चीची रिलीजनाची, पूण ताका खबर ना. ते कोणाक क्वेश्चन चल्लें, ब्रदर हें सगळें तूं कामां कोत्ता पूण आयज तूं मर जाल्यार शिंवर जाणा तूं स्वर्गार वयतलो. तो म्हणटा म्हाका खबर ना. हांवें म्हणलें ताका तुका खबर ना जाल्यार
मुगाचे बाबा कितें जावन आसा भाजी जातली सोलां जातली आंबट जातलें गोडशें जातलें हें कितें जावन आसा हें सगळें करूनय हें सगळीं कामां करून तुका ती गॅरंटी दिवना जाल्यार व्हेरी सॅड जावन आसा म्हणलें आनी तो म्हणटा म्हाकाच खबर ना आनी मुगाचे बाबा असलो लोक जो बरें कोत्ता जायतीं बरीं कामां कोत्ता यू नो माय फ्रेंड many religious people they do good work wonderful work but their work cannot save them. Bible amka sangta doesn't matter how much you work to go heaven it will not work. Salvation is by grace alone and faith in Jesus Christ. आणि जेजू नासराणी कामां कोत्ता ती बायबल म्हणटा ताका मेलेलीं कामां बुरशीं कामां इश्शिगावणी कामां तूं मागणें कर रातन दीस तेर्स कर नोवेना कर फास्टिंग कर कितेंय कर मोगाचो बाबंदो जेजू नासतना जें तूं कितें कोत्ता ताका म्हणटा मेलेलीं कामां डेड वर्क अनक्लीन वर्क डर्टी वर्क and God reject that work. And many people die in their religion and they do not know unless they hear the message of the cross kursachi shikon or gospel and aikoल्या बगर God will never bring them, they will die in that condition. And दुसरो लोक आसा मोगाच्या बाबंदो जसो भुरगो जेजून तेका बायलेन जिवो केलो तेच परी मोगाच्या बाबंदो सबाल लोक तेका रिलीजन ना they are dying outside the religion तेका रिलीजनान खबर ना देव खबर ना एतेच आसा देव मानिना असलो लोक हे संवसारान जियेता ड्रग्स एडिक्ट तेका देवाची खबर ना भिरांत म्हणलेलें ना आनी असलो लोक जे भुरग्या परी जेजू तेका बायल्यान बरो कोत्ता तेच परी बायल्यान लोक मेलोलो आसा and they need to be raised by Lord Jesus Christ again. आकायन जेजून जिवे करूंक जाय. आणि तिसरो ग्रुप आसा तो मोगाच्या बाबंदो द चर्चीन मेलोलो आसा चर्चीन मेलोलो आसा आनी आमी पळयता हांवें एग्जाम्पल दिलेलें आसा नुस्त्याची इन दोन तरेची नुस्तें there's a fish, two type of fish. One is living fish and one is dead fish, but they are in the sea or in the water, inside the water, but one is live and the other is dead. Same way sabal lok chachini melola asa आणि तेका खबर पासून ना मोगाच्या बाबंदो आणि जेजू तेका पास्टराक सांगता चर्चच्या लोकांक सांगता ओ पास्टरा कडेन उलयता unto the church unto the angel of the church in Sardis write these things say he that have seven spirit of God. That's Jesus have fullness, the complete, the Holy Spirit, the complete fullness of the God, the Holy Spirit in him. And the seven star, that means he controlled the church. I know thy works, that thou hast name, that thou livest, and art dead. जेजू म्हणटा हांव जाणा तुजी कामां सगळीं कामां आसा तूं कामां कोत्ता बरीं कामां कोत्ता मागणी कोत्ता सगळें कोत्ता आनी तुका नांव आसा भायल्यान तूं जिवो आसा म्हूण you have a name. Probably someone say you are good Christian, you are born again believer, but जेजू म्हणटा तूं खरें म्हणल्यार पडयला म्हजे नोदरे मुखार तूं भितर मेलोलो आसा तुका लायफ ना तर आमी पळयता सबाल लोक रिलीजनान मेलेले आसा सबाल लोक भायल्यांनी मेलेले आसा and sabal lok churchini melele asa and they need to be hear the gospel message and only gospel message can bring them out of this deadness and taka lagun am poita mogacha babondu question kotale mogacha babondu ami jivin zale mon how we know we are alive and I'm going to give you 11 example mogacha babondu hal 11 kitak zaite ani gullele asa but it will take long time. I will give you only 11 examples that you are really come out of the grave. जशें नुस्तें मेलेलें आसा उदकान तें जिवें जालां म्हूण कशें पावतलें पेंवंक लागता मुगोच्या बाबंदू जसो जो भुरगो मरोंक मेलोलो आसलो आनी जेजू तेका उठयता उपरांत तो उलोवपाक लागलो आनी ते इवन ते चेडू मेलेलें आसलें तें चलोंक लागलें तर आमी पळयता हांव हिंगा जो कोण जिवो जातालो ती एक्टिंग कोत्ताले ते चलताले ओ तो उलयतालो आनी जेजू जावन आसा मोगाच्या बाबा एकलो जावन आसा तुका आनी म्हाका फोडां दितलो ओ जिवो आसा म्हूण दाखयतलो आनी जेजू बगर मोगाच्या बाबा ही तुका फोडां केन्नाच ना तुका गोळे फोडां आसूंक शकता रिलीजनाची टेम्पररी काउंटरफीट पण रियल जी इटर्नल फोडां जो जेजू दिता ती हाली मोगाच्या बाबा गॉस्पल आयकून मनशाक देव दिता आनी तेज्या भायर न्हू. And how we know we are alive?
आमी पळयता मोगाच्या बाबा एग्जाम्पल आमी घेवया. एक खंयचोय मनीस मरत जाल्यार मेडिकल सायन्स आमकां अशें सांगता, वन्स द पर्सन डाय, हाव दे नो द पर्सन इज डेड और लायफ. ते सांगता ताची पयली ब्रेन मोत्ता म्हणटा, भितरलो पार्ट्स पळय ब्रेन आसा तो मोत्ता म्हणटा. उपरांत मोगाच्या बाब म्हणटा ताचे ऑर्गन पळय भितरले पार्ट्स आसा ते म्हणटा तेजे स्लोली डिस्ट्रॉय जाता, काबार जाता, बॅक्टेरिया ताका कमी जाता, तेच्या पोटांतले सगळे आसा ते डिस्ट्रॉय जाता हाफ एन आवर. आनी उपरांत हाफ एन आवर कितें जाता म्हणटा ती कूड एक वास सोडटा, स्मेल सोडटा. द डेड बॉडी प्रोड्यूस द स्मेल and it's just like a very bad smell the body produce within half an hour. That's how the medical describe, my friend. इतल्या फास्ट कुडीचो आस सुंटा म्हणटा एक मेलेली घाण कशी, इतल्या फास्ट मनीस काबार जाता. once the soul leave the body, in the same way मोगाचे बाब म्हणतो, how do we know if you are really alive or dead? कशें आमकां कळटलें तू जीव आसा मेलोलो आसा म्हूण? आनी देवाचें उतर आमकां दाखयता मुगोचे बाब म्हणटू. आनी कोणूच न्हय, खंयचो प्रिचर आनी खंयचो पास्टर ओ खंयची मॅरी ओ पोप तुका दाखोवंक शकना. खंयचो एनॉयटेड प्रिचर, सो कॉल्ड एनॉयटिंग प्रिचर येयलेले आसा ह्या दिसांनी, आनी देव तेका उलयता, आनी देव तेका उलयता, देव तेका सांगता हें तें असले प्रिचर हे केन्ना तुका दाखोवपाक ना. हे हाली दाखयतले हाली देवाचें उतर मोगाच्या बाब म्हणटू. तूं जिवो आसा ओ ना तें आमी पळयता मोगाच्या बाब म्हणटू. बायबल आमकां सांगता मोगाच्या बाब म्हणटू एक जावन आसा प्रूफ हो जावन आसा. हांवें सांगलेलें जाल्यार तेका पॉल सांगता 1 Timothy 5:6, but the woman or she that live in pleasure is dead while she live. खंयची एक वस्तरी जी पातकाची संवय तेच्या जिवितान आसा आनी पातकाचो पॅटर्न तेजे आसा, प्लेजरांक ती जियेता, सोरो, सिगरेटी, ड्रग्स ओ मुर्त्याची वर्शीप करता, ओ फोटी मारता, ओ चाडये घालता, कंटिन्यू संवय तेच्या जिवितान आसा. आमी पळयता बेदीवर केन्ना पडोंक शकता सकला, केन्ना आमच्या तोंडांतली उतरां चुकोंक शकता, पूण आमकां हें लायफ ना, पॅटर्न ना आमच्या जिवितान. पूण असलो तर पॅटर्न तेच्या जिवितान उरलेलो आसा मोगाच्या बाब म्हणटा. बायबल सांगता द वुमन दॅट लीव, कुडीन ती जिवी आसा, कुडीन ती एक्टिंग आसा, पूण जरी तो ती पातकांनी जिवी जियेता जाल्यार ती मेलेली आसा म्हणटा, इवन शी इज अलायव फिजिकली. आनी तेकाच लागून मोगाच्या बाब म्हणटा, यू नो माय फ्रेंड, गुड एक्झाम्पल अबाउट जुडास. जुडास माय फ्रेंड इज वंडरफुल एक्झाम्पल. जुडास वॉज विथ जीसस. जुडास म्हणटा पळय तो जेजूच्या बरा आसलो, जेजूच्या बरा आसलो, जेजूचे संबंध तो सांगतालो लोकांक, मेसेज तो सांगतालो, जेजूक ताणें पळयलेलो, मिलाग्री कोत्तालो, सगळें कोत्तालो, पूण तेजे आदले पळय संवय आसले मोगाचे बाब म्हणटा, चोरपाचे, होटी मारपाचे, हे तेजे केन्नाच बदलूंक ना. यू सी माय फ्रेंड, जुडास, ही वॉज विथ जीसस 3 years. He talked about Jesus, he even preached Jesus, but his old life, old habit पळय तेजे असले, old habit never changed, he remained the same. तो बिलीवर दिसतालो एकादान आनी एकादान अनबिलीवर दिसतालो. एकादान तो देवाचो पूत दिसतालो आनी दुसऱ्यादान तो देवचाराचो पूत दिसतालो. ही हॅव अ 2 sides. तो बिलीवरांच्या मदें कंत्रा म्हणटालो आनी उपरांत अनबिलीवरांच्या मदें जियेतालो. असलें लायफ तेजें असलें. आनी तेका लागून बायबल सांगता, ही दॅट कमिट सीन ऑफ द डेवल, जो कोण पातकाचें जिवीत जियेता तो देवचाराचो म्हणलेलो आसा. दॅट्स मीन if any person living in sin, practice sin continually. मोगाचे बाब म्हणटो, जेजू तुज्या जिवितान येता, तुज्या जिवितान चेंजिंग जावपाक जाय आनी तें चेंजिंग कंटिन्यू जावपाक जाय आसलें. आनी मोगाचे बाब म्हणटो, जर तर जेजू म्हज्या जिवितान येयला आनी हांव चेंज जावना जाल्यार हो म्हजो भाव सारको न्हय. कितें म्हणलें आसा, if anyone who is in Christ, he is a new creature, all things is pass away. देव मनशाक बदलता मोगाच्या बाब म्हणटू. आनी इट इज द वर्क ऑफ गॉड, द होली स्पिरीट चेंज द पर्सन. आनी कितें म्हणलेलें आसा, ही दॅट कमिट सीन ऑफ द डेवल, इफ एनी पर्सन हू डू नॉट हॅव डिझायर टू हेट सीन एंड लव गॉड, माय फ्रेंड, इफ यू रीड द जोसेफाची खबर आयकल्या मोगाच्या बाब म्हणटू.
इवन जोसेफ कडेन बायबल नासलो मोगाच्या बाबंदो जो आमकोणे आसा पळय तो जोसेफ डू नॉट हॅव बायबल which we have today. Even on that time, my friend, Joseph is a one good example. When the woman come to tempt him, jenna ek ostari taka tempt karung lagli apne chupudan yo म्हणून, what Joseph did, he ran. He did not compromise. He did not even say, oh, okay, let us compromise. No, my friend, Joseph ran because he know God hates sin. And Bible says that for this purpose the Son of God was manifest, that he might destroy the works of the devil. What? Jesus Christ came in this world to destroy the power of that sin, work of the devil, to set the people free. Then he said, whosoever is born of God do not commit sin. So kon povitatmian zalmola to patok korina continue their life jivijiana. But sometimes we can fall. That the two different way, my friend. Believer can fall. आमी केन्नाय पडोंक शकता कित्याक आमी ह्या संवसारान रावलेले आसा पडलेल्या संवसारान आमच्या जिवितान केन्नाय बरें येता आनी वादळ येता मोड येता sometimes is sunshine and sometimes it comes storm as well in our life but we don't have pattern my friend even we fall आमी केन्नाय पडत जाल्यार we cry, we confess and ask God, God be merciful unto me. God forgive us. But if any person do continue sin, आणि तो रडटा देवाच्या मुखारान पत्तूनच तीच पथकां कोत्ता आनी पत्तून रडटा आनी पत्तूनच तीच पथकां कोत्ता हाल्याय परवाय पूण देवाक म्हण येता भक्षणे मागता आनी तीच पथकां परत परत कोत्ता जाल्यार मोगाच्या बाबंद त्या मनशाचें साल्वेशन सारकें न्हू म्हणलेलें आसा. For his whosoever is born of God do it not commit sin, for his seed remain in him. That's mean God, the Holy Spirit inside in that person. And because he is born of God, he cannot sin because he is born of God. Listen, my friend. And दुसरें जावन आसा म्हाका कितें जावन आसा न्हू होणांतलो भायर सर येयला म्हूण पयलें जावन आसा you stop sinning, you hate sin now, you change mind, you want to please God now. हाली देवाक तूं प्लीज कोत्ता आतां पयलो तूं संवसारा पासो जियेता पूण आतां तूं देवा पासो जियेता. आनी दुसरें जावन आसा लाभ. आमी पळयता मोगाच्या बाबून जेन्ना जेजू मनशाक मेलेनातलो जिवो कोत्ता ओ मोग ताच्या काळजान देव ओतयता. Paul सांगता God have shed the love of God in our heart through the Holy Spirit. Listen कितें म्हणलेलें आसा. If any man say I love God and hate his brother is a liar. की सांगता देवाचें उतर कोणूय तर म्हणत आपूण देवाचो मोग कोत्ता पूण दिश्टी पडटा त्या बाक तो हेट कोत्ता जाल्यार कितें म्हणलेलें आसा तो लावयो म्हणलेलो आसा मोगाच्या बाबंदू. For he that love not his brother whom he has seen, how can he love God whom he have not seen? दिश्टी पडटा त्या भावाचो तूं कोण मोग करूंक जायना जाल्यार दिश्टी पडना त्या देवाचो तूं मोग कसो कोत्तलो. आनी तेका लागून मोगाच्या बाबंदू बायबल आमकां सांगता marvel not my brethren, he said. If the world कितें कोत्ता world hate you, that means world is against you, world will not accept you, world will reject you. जेजून कितें म्हणलेलें आसा संवसार म्हाका जवला जाल्यार तुमकांय जवतलो, संवसार म्हाका हेट कोत्ता जाल्यार तुमकांय हेट कोत्तलो. तुमी संवसाराचे न्हय आनी संवसारांतले तुमकां भायर काडला देखून आनी तुमी सत उलयता देखून तुमी ताची कोत्तुबां सांगता देखून संवसार तुमकां हेट कोत्तलो. And then John said, we know that we have passed from death unto life. आमी जाणा ह्या होणांतले आमी भायर सरल्या म्हूण, आमी जाणात आमी जिवे जाल्या म्हूण, आमी जाणात ह्या मनांतले भायर सरोन जिविताक येयलेले आसा, आमकां जिवीत येयलेलें आसा. कित्याक लागून रिजल्ट कितें? Because we love the brethren. Result कितें जावन आसा आमी जिवे जाल्या म्हूण we can love other brethren. He that love not abide in death. ज्या मनशा कडेन मोग करूंक जायना दुसऱ्यांचो तो जॉन सांगता बायबल सांगता देवाचें उतर सांगता हो आजून पासून लाजारसाच्या भाशेन भितर होंडान आसा कुसलोलो कित्याक त्या कोणें मोग करूंक जायना.
मोग जावन आसा. लव इज अ एविडन्स माय फ्रेंड. लव इज अ प्रूफ जावन आसा. यू आर कम आउट ऑफ द ग्रेव. Whosoever hate his brother is a murderer. पळयला मोगाच्या बाबंदो केदोत आमी आजलेले कोण आपल्या बाचो मोग कोन्ना तो लावयो म्हणलेलो आसा. आनी ही सगळी टायटल ही सगळी नांवां कोणाक दिलेली आसा? All this name, all this title given to whom? Devil. Devil is a liar. Devil is a murderer. And Bible सांगता कोण पळय हे भाशेन जिवी जियेता तितल्याकूय बायबल सांगता they are the children of the devil because he's a liar, he's a murderer, and you know that no murderer have eternal life abide in him. And listen my friend, कितें म्हणलेलें आसा? Beloved, let us love one another, for love is God. मोग म्हणलें देवाकूच येता. ओ देव म्हणलें मोग. And everyone love is कितें? Born of God. जो कोण मोग करता तो कितें? Born again मनीस. And know God. आनी देवाक खरो वळखता मोगाच्या बाबंदो. पळयला कसो तुका वता जीव जाला म्हूण? How you know you are alive? How you know you are born again? Love. Love is a proof जावन आसा. नॉट मोगाच्या बाबंदो टांग उलयता पळय ते आयज आमी पळयता टांग उलयता हिलिंग करता हें करता तें करता पूण ताका भितर मोग ना. आनी मोग ना जाल्यार बायबल सांगता मोगाच्या बाबंदो लिसन कितें म्हणलेलें आसा? म्हाका टांग उलोवपाचें देणें आसा जाल्यार इफ आय स्पीक इन टांग्स एंड एंजल्स एंड हॅव नॉट चॅरिटी दॅट्स मीन म्हाका तर भासो उलोवपाचें देणें आसत आंजांचें वा मनशाचें पूण म्हाका मोग ना जाल्यार आय एम बिकम सावंडींग ब्रास. आमी पळयता ही सावंडींग ब्रास आसा ती पेपरेपे पळयला तुमी हें पेपरेपे आसा पळय तें असलें हालीं हांव कितें करता बेश्ट आवाज करता पूण कितें ना जिवे ना तें मोगाच्या बाबंदो भितर लायफ ना हालीं आवाज करता तसलें म्हणटा पॉल. म्हाका गिफ्ट आसत होली स्पिरिटाचे आंजाचे पासून भासो उलोवपाचें पूण म्हाका मोग ना जाल्यार हांव बेश्ट एक पेपरेपे म्हणटा आवाज करता पळय तें. Or a tingling symbol. आमी पळयता हें सिंबल आसा चण 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 कोण आसता पळय तसलें म्हणटा pocket empty. And listen what he said. And if I don't have gift of prophecy, even हांव प्रॉफेट जाव जाल्यार पासून तुमी पळयलां ह्या दिसांनी सबार प्रॉफेट येयलेले आसा. आज रानी लायनी लागलेले आसा मोगाच्या बाबंदो जशी क्यू लागता दोतोराचेर ते भाशेन सबार प्रॉफेट येयलेले आसा. नवे नवे प्रॉफेट देव हे दितलो तें दितलो उमके कोणी आसा एफ नांवाचो हाडले दिसांनी कोणें म्हाका एक व्हिडिओ धाडलो मोगाच्या बाबंदो. And that prophet take the name Fatima. F. Someone is here. Someone is in this congregation. There's a lady called F. Fatima. आणि मोगाच्या बाबंदो फातिमा म्हणलें एकले पासून त्या ग्रुपान नासले ओ त्या सर्विसीक नासले फातिमा म्हणलेली चेडू पूण देवान ताका सांगलें फातिमा म्हणलेली एकली बायल आसा म्हूण हिंगा ह्या जाग्यार. आनी सडनली एकली बायल येयली फोन घेवन आनी ती म्हणूंक लागली फातिमा म्हजी मांय घरा आसा. पूण देवान ताका कितें सांगलां त्या फातिमा म्हणलेलें ह्या जाग्यार आसा. पूण ते चेडू सांगता म्हजी मांय घरा आनी उपरांत तो कन्फ्यूज जालो. कित्याक कन्फ्यूज जालो तेजी प्रोफेसी चुकली. फातिमा म्हणलें एकलेंय ना. सी माय फ्रेंड, this is how the prophet deceive people in the end of the time. And Paul म्हणटा का म्हाका गिफ्ट पासून आसूं जाल्यार प्रोफेसीचो आनी प्रोफेस पासून सांगलें जाल्यार लोकांचो फुडार पासून सांगलो जाल्यार I understand all the mystery of God. देवाची सगळी डीपनेस मिस्ट्री म्हाका खबर आसा. नॉलेज म्हाका खबर आसा. म्हाका फेथ आसा हिलिंग करपाचो मिरेकल करपाचो. दोंगराक पासून हांवें हुकूम घालो जाल्यार दोंगर म्हजे आयकलो जाल्या पासून आनी म्हजे सगळे दुडू हांवें गरिबांक दिल्या पासून बरी कामां केल्या पासून म्हजी कूड म्हज्या धर्मा पासून हांवें काबार केली जाल्या पासून लासलो जाल्या पासून सबार आपल्या धर्मा पासून मोत्ताय मुस्लीम आनी सबार जाण हें हांवें सगळें केल्या पासून म्हणटा. लिसन माय फ्रेंड, ही यूज नियरली 5 गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, टंग्स, नॉलेज, प्रोफेसी, विजडम, हिलिंग हे सगळे पासून म्हाका आहाल्यार पूण म्हाका मोग ना जाल्यार हांव कितें प्रॉफिट मीन नथिंग हें कित्याक उपकारलो ना. जुडासाक मोगाच्या बाबून हें सगळें असलें आनी जेजून ताका कितें म्हणलो तुमचे मदलो एकलो कोण आसा
तुमचे मदले एकलो देवचार आसा म्हणला जेजून जुडासाक. द वन इज अ डेव्हल. जेजून कितें म्हणला जुडासाक? देवचार. ही हॅव गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट. ताका होली स्पिरीट ताका उजार केलो, सगळें केलें आनी जेजून ताका देवचार म्हणला मोगाच्या बाब म्हणून. आनी त्याच दिसान मोगाच्या बाब म्हणून सभा लोक म्हणटाले, लॉर्ड हांव प्रोफेट आसलो, लॉर्ड हांव पारकितालो नशीब, हांव हील कोत्तालो लॉर्ड, हांवें देवचार काडले, आठवो बसवलेले, सबारजांचेर हात धरले आनी लोक सकयल पडलो, लॉर्ड लॉर्ड. आनी जेजू म्हणटा, आय नेवर न्यू. हांव तुका वळखना. कोण सर म्हज्या फुडें आलो? डिपार्ट फ्रॉम मी, यू वर्कर ऑफ कितें? वर्कर ऑफ इनिक्विटी. You hate other, you don't have love, you living in sin. तू पातकांनी जियेतलो मनीस. तुका सगळे गिफ्ट असले, जुडासाक असले, तुका सगळे गिफ्ट असले, बाल्लमाक असले, तुका सगळे गिफ्ट आसा, सभा लोकांक आसा, पूण तांच्या भितर फोडो ना, तांच्या भितर मोग ना. जेजू म्हणटलो, हांव तुका वळखना. पॉल म्हणटा, हें सगळें बेश्ट जावन आसा. म्हजी कूड पासून हांव लासून दिवं जाल्यार, म्हजे दूड पासून हांव दिलें जाल्यार गरिबांक, पूण म्हाका काड जावन सांगतो तेजो मोग ना. हें सगळें उदक म्हणटा. लिसन माय फ्रेंड. उपरांत जावन आसा, कशें गो तूं? हाव यू नो युअर लायफ? जीसस हॅज रियली ब्रॉट यू फोर्थ आउट ऑफ द ग्रेव, फ्रूट ऑफ होलिनेस. लिसन माय फ्रेंड. पॉल कितें सांगता तो आमी पळयतले आयचे दिसाक. बट बिफोर वी गो टू द ओल्ड टेस्टमेंट, डू यू नो माय फ्रेंड? Old Testament, God have said to the priest, पाद्रीक देवान अशें सांगलेलें आसलें, तेणें एक प्लेट करूंक जाय आसली. प्लेट आनी पळयता यू कॅन सी द प्लेट. आनी त्या प्लेटीचेर एक नांव बरोवपाक जाय आसलें, कितें? होलिनेस टू द लॉर्ड. एंड लिसन, Exodus 28:36. And thou shalt make a plate of pure gold and grave upon it the engraving of signet and the holiness of the Lord. कित्याक? It's a reminder जावन आसा, ज्या पाद्री जो worship कोत्ता or serve कोत्ता must be pure, must be holy in the presence of God or in the temple. And without the holiness, he cannot enter, my friend. That means God demand holiness. And Paul सांगता, don't you know? तुमकां खबर ना, मेडे मनीस स्वर्गीच्या राज्यान भितर सच्चे ना. चोर, नागवणे, फटकिरे असले स्वर्गीच्या राज्यान भितर सच्चे ना. कित्याक देव होली एंड बी होली म्हणलेलो आसा, एज आय एम होली. आनी हें कितें करूंक जाय आसलें? हें थिंगा बरोवपाक जाय आसलें. दॅट्स मीन गॉड डिमांड होलिनेस. God, the God of the Bible is a holy, be holy as I am holy. Listen. And Paul सांगता मोगाच्या बाबान, listen. Wonderful books जावन आसा, but now being dead, okay, but now being made free from sin and become a servant to God. कोणाचे सर्वंट जाले तुम्ही आता? देवाचे. पहिले कोणाचे असले? पातकांचे सर्वंट असले, but now you become the servant of God. Ye have your fruit. किती फ्रूट जावन आसा now? What's the result? पहिले तुम्ही पातकांचे स्लेव असले, पातकांचे सर्वंट असले, पण देवान तुमकां फ्री केले. And now the result, the fruit unto किती? Holiness and to the end everlasting life. मोगाच्या बाब बंदो, तू होलिनेस जिवी जेता. See, this is the fruit जावन आसा. तू मेलेलो जीवन जाला म्हणून. Listen. किती म्हणलेलें आसा? 1 Thessalonians 4:7, for God had not called us unto uncleanness. No. देवान तुका साल्वार केला, देवान तुका फेलोशिप काडला, देवान तुका आपल्याचे पुता सोडवून दिल्या मेडेपणाचे जिवी जियोवपाक न्हय, but unto holiness, to walk holiness. See, my friend, this is the result. You are really saved. If there is no holiness, my friend, पूण तुका सगळे गिफ्ट आसा भायल्यान, सगळ्यांचे नशीब सांगता, प्रोफेसाय करता, पूण तुका होलिनेस ना जाल्यार you are disqualified to go heaven, my friend. Because this is the proof जावन आसा, evidence जावन आसा, Holy Spirit really change you inside. पवित्र आत्म्यान तुका बदलला, कित्याक तू नितळसाण जिवी जियेता देखून. And listen, मोगाच्या बाब बंदो, कितें म्हणलेलें आसा? Be holy as I am holy. Peter quoted that one.
And then Bible said, without the holiness, no one can see God. And then listen, my friend, किती म्हणल्यार Ephesians chapter 4, verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Are you walk holiness, my friend, before God and before man? Listen, my friend. And उपरांत जावन आसा कशें कोवतले? Discerning. Yes, सारकें गरजेचें मुखाच्या बाबंदर तूं you are really you have the Holy Spirit inside. तुका आतां कळटा मुखाच्या बाबंदर वायट बरें तें. आनी जर तर तुका कळना हुंयचो मनीस कितें शिकयता, हुंयचो प्रिचर कसली होटी मारता, कितें शिकयता हें तर कळना जाल्यार हो मनीस आजून पासून ब्लायंड आसा, कुड्ड आसा. तुवें पळयलां? कुड्ड्याक तूं तेज्या मुखायल्यान पासून कितें असो जाल्यार ताका कांय खबर आसचें ना मुखाच्या बाबंदर गाडी गेल्या, सोंसो गेला, सोरोप गेला, ओती गेला तें कित्याक तो कुड्ड देखून. आनी जरी तर हुंयच्याच मनशाक मोगाच्या बाबंदर डिसर्निंग म्हणटा तें ना जाल्यार दॅट पर्सन इज नॉट सेव्ड. कित्याक हो डिसर्निंग म्हणटा पळय तें होली स्पिरीट मनशाक दिता मोगाच्या बाबंदर. आयज आमी पळयतले एकल्यान म्हाका एक आर्टिकल धाडलेलो पास्टर क्रिस म्हणटा पळय तेजो हांवें 7 जाणांक पोस्ट केला मोगाच्या बाबंदर आयच्या दिसा. आनी कसलें जावन आसा डिवायन हेल्थ कन्फेशन. आनी तो पास्टर क्रिस कितें सांगता? लिसन, ताणें कितें बरयलां तें, माय लायफ इज फॉर ग्लोरी एंड ब्युटी, माय पाथ is one of success, victory and health. I walk in dominion over the liberating elements of this world because I have the life of God in me. And listen what he said. There is no death in my body or in any disconnected to my life. कितें म्हणटा? म्हजे कुडीक आनी केन्ना मरण लागचें ना. आमी पळयता मोगाच्या बाबंदी कसली फटकिरी शिकवण जावन आसा. Death will or death, there is no death connected in my body, no death in my body or anything connected to my life. म्हाका कितें लागपाक ना, दुयेंस लागपाक ना, ओ मरण लागपाक ना. मोगाच्या बाबा तुमी आयकलां? तशें जाल्यार मोगाच्या बाबा आपोसल हूंय आहा आयज पासून. हे 12 आपोसल असले ते हूंय हा मेल्या होय. हे मरण काबार जाले, इतले सेंचुरीचो लोक मरण काबार जालो फ्रॉम जीसस टायम इवन टुडे ऑल बिलिव्हर आर डाय. पूण हो पास्टर क्रिस लोकांक शिकयता म्हाका मरण लागपाक ना. तुजे कुडीक पळयला मोगाच्या बाबंदो ही जावन आसा कुंडलिनी शिकवण जावन आसा, फॉल्स शिकवण, डिमनीक शिकवण. आनी कोणें धाडला? तेजो फॉलोवर पास्टर क्रिस पळय तेजे फॉलोवर आसा ताणें म्हाका धाडला मोगाच्या बाबंदो. आनी ही वॉज posting everyone without realizing, my friend. खबर पासून ना कितें सत आनी कितें फोट तें. जेजू कितें म्हणटा, बायबल कितें म्हणटा? एका मनशाच्या पातकाक लागून मरण येयलें आनी मरण कोणाचेर येयलें? सगल्यांचेर येयलें. इवन धाकटीं भुरगीं मोत्ता मोगाच्या बाबा, इनोसेंट भुरगीं जातात मोत्ता. डेथ कम ऑल इन एडम वी हॅव टू डाय म्हणलेलें आसा. जर तर जेजू येयना जाल्यार रॅप्चराक एवरी पर्सन हॅव टू डाय, माय फ्रेंड. यू हॅव टू डाय. I have to die. But this man, Pastor Chris, is saying, there is no death in my body or anything connected to my life. म्हाका मरण येवपाक शकना, कितें जावपाक शकना. आनी ही सारकी सैतानाची हट जावन आसा, देवाच्या उतराचेर आड जावन आसा. कित्याक men are appointed once to die and next the judgment. That's the reason, my friend, discerning is very important. As I पळयता मुगाच्या भाव बणादो, please do not follow these pastors and preachers. Study yourself the word of God. देवाचे उतर तूं खुद शिक घरा कोणें. And I will tell you and I will give you guarantee, my friend, how the Holy Spirit will use you. तुका पवित्र आत्मा कसो उजार करता तो पळय. जेन्ना तूं खुद देवा कोणें रडटा शिकय म्हूण म्हाका. This preacher, this pastor are all liar, my friend. Benny Hinn, Pastor Chris, Daigo, आणि वॉज अनिल जावन आसा आनी गानिल जावन आसा. हे सगळे डिसिवर जावन आसा मोगाच्या बाबंदो. फॉल्स स्पिरीट जेवन येयले आसा. कित्याक तेजी शिकवण सगळी देवाच्या उतराचेर आड आसा मोगाच्या बाबंदो. They speak against the word of God. All their teaching is wrong. Listen, my friend, I will tell you. कित्याक लागून discerning is important?
There was one king in the Old Testament called Solomon. And देव ताका दिश्टी पडटा विचनान आनी मोगाच्या बाबंदो सॉलोमन तिका कितें कोत्ता. Listen, 1 Kings 3:9. Give therefore thy servant an understanding heart कितें to judge thy people. Judge करपाक पडला मोगाच्या बाबंदो. देवा कडेन मागता, देवा म्हाका अंडरस्टँडिंग काडीस दी, जज करपाक कितें सत आनी कितें फट तें. पण आयज आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या बाबंदो लोक जज कोन्न नाका म्हणटा. जज कोन्न नाका कित्याक लागून? कित्याक मोगाच्या कोणाचें तर तेणें आयकलां ओ लाय तेणें आयकलें आनी प्रिचर ताका फोटी मारता. देवाचें उतर दिलां मोगाच्या बाबून आमकां जज करपाक कितें सत आनी कितें फट तें. चिंत मोगाच्या बाबंदो तुजो एकलो धाकटो भुरगो आसा आनी तो भुरगो मोगाच्या बाबंदो शेजाऱ्यांचेर रोयता आनी शेजारी ताका सोरो दिता पिवपाक आनी तूं तेजी माय आनी पाय ताका तूं पडयता आनी कांयच म्हणना. केन्ना जावपाक शकना. आयज एक बायले कोणा उलयता न्हू हांवें तेजे बायलेक मोगाच्या बाबंदो चेडूं आसा आनी त्या चेडवाक धाकटें चेडूं आसा तेजी नात. आनी हांवें ताका क्वेश्चन जालें. सिस्टर म्हणलें थिंक अबाउट इफ यू हॅव अ ग्रँड चिल्ड्रन आनी जर ते ग्रँड चिल्ड्रन वयता शेजाऱ्यांचे आनी शेजारी ताका सोरो दिता पिवपाक ब्रँडी विस्की इल्लें भुरगें 7 वर्सांचें आनी तूं पळयता तुका कितें जातलें. म्हाका म्हणूंक ब्रादर म्हाका इतलो उसो पेटलो हांव तेगी गवंडी पासून कातरूंक रेडी आसा हांव करीत जाल्यार. सी माय फ्रेंड कित्याक लागून हांवें म्हणलें हें तुका कित्याक लागून घडलें, कित्याक लागून तूं अशें उलयता सिस्टर. कित्याक म्हाका मोग आसा देखून म्हज्या नातीचो. इन द सेम वे आमी पळयता वी मस्ट बी जज रायचसली म्हणलेलें आसा. कित्याक लागून जरी तर आमी जज करना जाल्यार कितें जातलें मोगाच्या बाबंदो. ए फॉल्स प्रिचर सगल्यांक हटयतले मोगाच्या बाबंदो. सगल्यांक आंकडे रस्त्यार वतले. आनी जर तर हांव म्हजे भितर देवाचो आत्मा आसा जाल्यार आनी हांव ओगी रावलो जाल्यार मोगाच्या बाबंदो हेचेर दाखयता म्हाका मोग ना दुसऱ्याचो. And these people are taking people in million and million hell. No person, true person, जो होणातलो बाय सोडलेलो केन्नाच ओगी रावपाक ना. I will show you, my friend. And he asks, discerning, understanding heart to judge thy people. And कितें? That I may discern between good and bad. Who is able to judge these great people? Solomon asks, discerning to judge. Listen. And उपरांत मोगाच्या पाद्रीचें काम कितें आसलें? पाद्री, priest, they shall teach the people the difference between the holy or unclean or profane and cause them to discern between the unclean and clean. पळयलां मोगाच्या बाबंदो पाद्रीचें काम आसलें लोकांक शिकोवपाचें कितें सत आनी कितें फट, कितें मेडें आनी कितें अनक्लीन आनी कितें क्लीन तें सोदून काडपाक. In the same way, my friend, Malachi said, and then shall ye return and discern between the righteous and the wicked. तुमकां कळटलें कोण फटकिरो आनी कोण सताचो तो. Between him that serve God, कोण देवाक सर्व करता, not believe. Everybody believe, my friend. Even devil believe, Muslim believe, Jehovah Witness believe. But are you serve God? Are you really spend time with God? तूं देवाक सर्व करता, कितलो टाइम तूं देवाच्या बरोबर सादता, कितलो तूं तेजो मोग करता, कोणा पासून तूं जियेता, कोणाक तूं तुज्या जिवितान नंबर 1 दवरलेलो आसा. This is the between, my friend. You can believe God and still you are unbeliever. You can believe God cover to cover, day by day, and still die in your sin and go eternity hell forever. But he said, look here, between him that serve God and him that serve not, you will know. That is called discerning, my friend. आमी पळयता हांव केन्ना शिताक आमी मीठ घालता, आमी चाखता, मीठ सुबेज पडलां वो ना तें. आनी पवित्र आत्मा आमकां सांगता मोगाच्या बाबंदो, वी नीड टू बी डिसर्न. कित्याक जेजून सांगलेलें आसा, wherefore by their fruit you shall know them. You will have discerning, you will judge them, discern them, correct them, and you will know हुंयचें झाड कसलें तें. Listen, my friend. कित्याक जेजून सांगलेलें आसा, many false prophets shall arise and shall deceive many. कितें सांगलां जेजून? Many. कोण सांगलेलें आसा? जेजू सांगता, many false prophets will come, not true prophet. जेजून सांगो ना सारखे प्रॉफिट येतले म्हणून ना मोगाच्या बाबंदू.
जेजून कितें सांगलां many false prophets he gave warning to people many फटकिरे prophet आनी कितें सांगताले देवान म्हाका सांगला तुका उमक्या दिसा 1,00,000 येतलो बँकीन उमक्या दिसा तुमचे रें जातलें देवान म्हाका सांगला नोये तुमचे आतां चुट्टांचे घर आसा ते थोड्या दिसांनी नोये वयतले चुट्टां वयतले नोये पडटले तुज्या घराचेर देवान म्हाका सांगला तुजे आयज बँकीन 2,000 आहा आनी दुसऱ्या म्हयन्यान 20,00,000 जातले असले फॉल्स प्रॉफिट माय फ्रेंड डिसिविंग पीपल आनी लोक बावडो देवाचें उतर नका आसता आय कास्ता सांगलें बेस्ट सांगलें पास्टर आनी तूं कितें कोत्ता पयलो तूं 100 रुपया दितालो तायस आतां हें उतर तेजें आयकोन 100 रुपया न्हू 1000 दिवपाक लागलो आसा कित्याक पास्टरान सांगलेलें आसा चुट्टांचे चुट्टे आसा तेजे घराक ते वयतले आनी नोये पडटले म्हणून सी माय फ्रेंड दिस इज द हाव फूल दिस prophet in the end of the time because Jesus said many false prophets arise and kite 40 सांगतले म्हणटा deceive many फटयतले listen my friend उपरांत कशें कळतले तूं मेलेलो तो जिवन जाला म्हूण पयलें कितें सांगलेलें आसा हें पयलें कितें सांगलेलें आसा मोगाच्या बाबंदो you hate sin उपरांत मोगाच्या बाबंदो love उपरांत fruit of holiness उपरांत discerning and उपरांत जावन आसा forgiveness this is the quality my friend होऱ्या बिलिवराची हें तो तुजे भितर ना forgiveness दिवपाचें जाल्यार सोडून दी मोगाच्या बाबने क्रिस्तांवपण give up you know my friend what's the greatest prayer in the Bible what they pray बायबलाचेर हुंचे जावन आसा on the cross what Jesus said father forgive them बापा ताका बोगोस ते कितें कोत्ता पळय ते नका हें व्हडांतलें व्हड ते प्रे जावन आसा बायबलाचेर इवन दे torture him beat him so badly and Jesus is praying for them listen and ताका लागून बायबल सांगता listen कितें म्हणलेलें आसा Ephesians 4:32 and be ye kind one to another tender heart humble heart and listen forgiving one another even as God for Christ's sake had forgiven you forgiveness aji काडीज आसा मोगाच्या बाबंदो ओ तूं ताचेर मुठे मारता ओ ताका तूं पळयता तोंड आंकडें कोत्ता दुसऱ्या आदान वयता ना मोगाच्या बाबंदो यो हें तूं तुज्या जिवितान आहा जाल्यार तुवें ताका भोगसूं ना forgiveness means completely forget everything what he have done to you that is called Christianity जेजू सांगता तुज्या दुश्मनाचो मोग कर म्हणलेलें आसा It is very hard, my friend. But when you have the Holy Spirit, everything is possible, my friend. Listen. उपरांत मोगाच्या बाबंदो honor. दुसऱ्यांक तूं honor कोत्ता तुज्या उंचोड ओ दुसऱ्यांक तूं सकयल उडयता ही जावन आसा कॅरेक्टर जावन आसा पवित्र आत्मा हालोवन मनशाची होरो क्रिस्तांव दुसऱ्यांक honor करपाक give place other you become humble Listen, my friend, कितें म्हणलेलें आसा बायबलाचेर Book of Romans 12:10 be kindly afflicted one another brotherly love and honor preferring one another are you honor other or you speak about yourself तूं तुजें सांगता boast तूं तुजीच वडीक सांगता सगळ्या दिस आनी दुसऱ्यांक सकयल उडयता ना मोगाच्या बाबा this is not a Christianity Bible सांगता even Jesus not please himself but he pleased Father and he जावन आसा होरी Christianity जावन आसा होरें क्रिस्तांव आनी about the worries दुसऱ्याची worry देवान कितें सांगलेलें आसा जेजून तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर worry तुका दुसऱ्याची worry पडलेली आसा कितलो पासो तूं तेंच्या पासत मागता मोगाच्या बाबंदो listen कितें म्हणलेलें आसा आनी जेजू कितें म्हणटा I was hungry and you gave me no meat हांव भुकेलो आसलो तुवें म्हाका केन्ना दिवं ना केन्नाच हेल्प करूं ना तुजे लागीं पयशे आसले केन्ना तुवें काळजां सोड्या म्हाका दिवं ना I was thirsty and you never gave me drink आनी हांव तानेलोलो म्हाका तुवें केन्ना दिवं ना पिवपाक and I was stranger you never took me naked you not clothed me sick and in prison and in कितें visit me not हिंगा जेसून म्हणून हांव बरो नासलो ती म्हाका पिल्लां हाडूं ना No, my friend.
What Jesus said, I was sick. Jesus did not blame. Jesus did not say, I was sick and you did not give me prescription, or you did not give me a tablet. Oh, in prison, you did not come to free me. No. हांव प्रिजनर आसलो तूं म्हाका सोडपाक येवना अशें म्हणूं ना जेजून. हांव प्रिजनर आसलो पूण कितें करूंक येवना, म्हाका भेटोंक येवना, विजीट करूंक येवना, म्हजी खबर पासून जेवपाक येवना. सोडून दी, तुवें म्हाका प्रिजनरलो भायर काडूं ना तो. सोडून दी, तुवें टॅबलेटी हाडूं ना ते, पूण एटलिस्ट तुवें म्हाका भेट करूंक येवचो आसलो. आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना तुवें म्हज्या भावाक करूं ना तें तुवें म्हाका करूं ना. सी माय फ्रेंड, दिस द रियल क्रिस्टियनिटी. आणि तेका लागून पॉल म्हणटा, रिजॉयस विथ देम दॅट डू रिजॉयस अँड वीप विथ देम वीप. कितल्या जाणांची खबर चेयल्या मोगाच्या बाब म्हणटा दुयेंत आसा तेन्ना? कितल्या जाणांक तूं त्याच्या सुखान आनी दुखान वांटो गेलेलो आसा? हे क्वॉलिटी ना जाल्यार पॉल सांगता कित्याक उपकारो ना म्हणलेलें आसा. हे ते हर एक क्रिस्टियनची क्वॉलिटी माय फ्रेंड, जे जेजूच्या भितर आसले ते. लिसन. आनी उपरांत कितें कळटा, कसो तूं भायर सरला म्हूण ओबेईंग. कितें? ओबेईंग देवाचें उतर, देवाच्या उतराचो ओबे करपाक. लिसन कितें म्हणलेलें आसा ती. ही दॅट सेड, आय नो गॉड, आय नो हिम, आय नो जीसस, and keep not his commandment is a liar, and truth is not him. Since you become Christian, my friend, देवाच्या उतरान तूं हाडला, देवाचे उतर तुवें बोलला, हे सगळे फोटीस आयकोताय प्रोफेटांचे, डिसिवरांचे. No, my friend, Christian must be know his Bible. Christian must be grow in word. जेजू म्हणटा, if you love me, keep my commandment. आणि कोणी तर म्हणत, आपण बायबल आसता ब्रदर, हांव देवाक वखता, पूण ताच्या उतर पाडिना जाल्यार बरयलेले. हो मनीस लावयो म्हणलेलो आसा मोगाच्या बाबून. लिसन. उपरांत कितें जावन आसा? सबमिटींग टू वन अनदर. दिस इज अ ग्रेट माय फ्रेंड. आज आमी कितें जालेले आसा, आमी सगळे क्रिस्तांव म्हणटा पूण वी आर नॉट सबमिटींग. दिस द ग्रेट जावन आसा. आनी पॉल सांगता हे जावन आसा, हरे पवित्र आत्म्याची खुणा जावन आसा. सबमिटींग वन अनदर. बायबल सांगता सबमिटींग योरसेल्फ वन अनदर इन द फियर ऑफ गॉड. आज आमी कितें करता, बायलेक गोवान सांगत जाल्यार बायलेक कितें आसता, दांड जेवन उबें रावतली बायल, मारपाक गोक ओ बोडी घेवन. तूं म्हाका येयलो सांगूंक द्याचें परत परत वर्षभर. मोगाच्या बाबा आयज कितें जालें आसा, मिसींग कितें जालें, सबमिशन. सी माय फ्रेंड, इवन वंडरफुल वर्स जावन आसा मोगाच्या बाबा म्हणून. यू सी, जीसस इज गॉड. डू यू बिलीव जीसस इज गॉड? येस, जीसस इज गॉड. But when he became a man, he always submit to his father will. आपल्याच्या बापाक तो सबमिट जालो. Even he was God in the flesh. And Paul said, submit one to another. आज आमी कितें जालेलें, ओ आनी म्हाका सांगूंक येयला कितें परत परत द्याचें सांगता. रेस्पेक्ट ना आयज मोगाच्या बाबंद मनशांक. लिसन, पॉल कितें म्हणलें, सबमिटींग योरसेल्फ वन टू अनदर, फियर ऑफ गॉड. It's not only that one, my friend. Listen, Bible says that submit for the elder. As who respect उरलेलो आसा. तुज्या एल्डराक ओ पास्टराक ओ कोण ऑथॉरिटी तुजे चलयता ताका रेस्पेक्ट दिवंक म्हणलेलो आसा. Obey them that have rule over you and submit yourself, for they watch your soul. It's not only that one, my friend. We need to be submit the government as well. Submit yourself to every audience of men, to the Lordship. This is the Christianity, my friend. देवचार काढले, बोबाड मारले, हालेलुया म्हणले आणि टांग सोलले. एका क्रिस्टियानिटी म्हणोना मोगाच्या बाबंद. हे डिसेप्शन जावन आसा. You know, my friend, I was speaking in tongue 13 years. 13 वर्स हांव टांग सोलयतालो, लोकांक हात धरून उडयतालो. I was not even saved person. हांव केन्ना सालवार जावन करून पासून मोगाच्या बाबंद. This is the real quality, submitting, humbleness. Submit each other. Listen, my friend, before I close, warning. कितें warning? Warning दिवपाक. एक quality Holy Spirit तुज्या भितर produce करता. कसलें warning? I will tell you, my friend. Listen, कितें म्हणलेलें आसा. I like this, you know, the Paul Washer. He said very good, wonderful over here.
कोट ताणें केलेलें आसा. यू नो मेनी पीपल से जज कोण नाका म्हणटा आमी पळयता सभा लोक जज कोण नाका म्हणटा. म्हाका चबा म्हणतो ताणें कितें बरयलेलें आसा. लिसन वेरी वंडरफुल ही रोट. पीपल टेल मी जज नॉट लेस्ट ye be judged. But I always tell them, twist not the scripture lest ye be like a Satan or devil. देवचाच्या वचन तूं ट्विस्ट कोण नाका देवाचें उतर. आमी पळयता मगाच्या बाबा जेजू आमकां सांगता जज नॉट अकॉर्डिंग टू द अपीरियन्स बट जज रायचेस जजमेंट. जेजून सांगलेलें आसा जज कोर म्हूण रायचेस जजमेंट. आय तो तुका कोणें सांगला मगाच्या बाबा जज कोण नाका म्हूण प्रिचरान खंयच्या मनशान वस्तरेन मगाच्या बाबान ही बायल ओ दादलो पास्टर ओ प्रिचर तुका फटयता. देवाच्या उतराचेर आड वचोंक शिकयता. जेजून कितें सांगलेलें आसा जज रायचेस जजमेंट. आनी ताका लागून कोर्ट केलेलें आसा. पॉल सांगता तुमचे सभेन एकलो पर्यंत ना कितें घडटा तें जज करपाक. 1 Corinthians chapter 14 verse 29 कितें म्हणलेलें आसा. If there is a prophet 2 or 3 let them speak and let other judge. Church must judge everything. आनी पवित्र आत्मा आहलोलो मगाच्या बाबा हरेच देवाचें उतर सोदून काडून तो वॉर्निंग दितलो बोबाड करतलो. आनी ताका लागून आमी पळयता मगाच्या बाबा पॉल सांगता for such are false apostle, a pastor Chris, Benny Hinn, Angel Bird, Michael, Anil, a सगळे फटकिरे prophet मगाच्या बाबा. And Paul सांगता such are false apostle, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. आपुणूय दोंग घेता म्हणटा अपोस्टलाचे भाशेन. आनी ताचो मास्टर कोण जावन आसा सैतान. And not marvel, Satan himself transform. Satan ताचो मास्टर सारको आंच्याच्या भाशेन कितें घेता रुपणें घेता. He transform as an angel of light. And listen, that's it. And listen what he said. Therefore it is not great things if his minister कोणाचे सैतानाचे प्रिचर सैतानाचे पास्टर. सी माय फ्रेंड देव बायबल सांगता देवचाराचे प्रिचर आसा देवचाचे पास्टर आसा देवचाचे बिलीवर आसा. देवाचे उतराचेर आड उलोवपाचें. Paul exposing them, Paul judging them. Minister, his minister also transform as a minister of righteousness whose end shall be according to their work. कोणी तर मगाच्या बाबा तुका सांगता जज कोण नाका. डोंट लिसन माय फ्रेंड. ओ देवाच्या सांगताक ना ओ देवाचेर आड आसा. Because the Holy Spirit aholoलो मनीस सदां जज करतलो फॉल्स प्रिचरांक. लिसन पॉल कितें म्हणलेलें आसा. Wonderful verse Philippians 1:17. But the other of love knowing that I am set कितें for the defense of the gospel. That's mean protecting the gospel. Those who attack, those who speak evil against the gospel, those who teach wrong doctrine, देवान म्हाका कितें केलो आसा defense of the gospel. You know my friend today touch not anointing. Anointing कोता कितें म्हणटा touch not the anointing one. पयलो सदां एका anointingूच ना म्हाका छबा म्हणटा. Do not touch anointed one अशें ते लोकांक भिवयता. पयले सदां ताका anointingूच ना. कित्याक म्हाका छबा म्हण जर तर ताका anointing आसलें जाल्यार ते केन्ना देवाच्या उतराचेर आड उलोवपाक नाहले फटकिरी शिकोवपाक नाहले ते. Because they have a wrong spirit. And wrong spirit put fear in you and me. But Bible says that greater is he who live in me than outside. See, Bible says that we need to be defend the gospel. चित मोगाच्या भावान तू कोण घर आसा आणि तुझ्या घराच्या मुखार येवन कोणे बुनियाद मारली तुझ्या शेजाऱ्यान तुझ्या घराच्या मुखार वयल्यान तुझ्या पावंडे आसा त्याच्या मुखार वयल्यान एक बुनियाद मारली जाल्यार दुसऱ्या मनशान तू कितें करतलो की रावतले ना झगडटले मोडून उडयतले. तेच परी मोगाच्या भावान if you do not have hunger to defend the gospel, fight against this false preacher, you are not with God. तू देवाच्या सांगता का ना you are against God. Listen. Jude कितें म्हणटा. Beloved, I gave you all diligent to write unto you the common salvation. Listen कितें म्हणला ते. It was needful for me to write to you and exhort you that ye should कितें honestly contend for the faith, fight for the faith, defend for the faith. बोबाड को लोकांक false preacherच्या वरवीं expose कर ताजें नांव पासून घे म्हणलेलें आसा मुगाच्या बाबूंदू. This the fruit. Listen my friend, Jesus, you know my friend, greatest thing
जेजू फुटकिरे शिकवणेक हेट कोत्ता आणि जर तो जेजू फुटकिरे शिकवणेक हेट कोत्ता आणि तू त्याचो मोग कोत्ता जाल्यार समथिंग रॉंग इन यू. लिसन कितें म्हणलें बुक ऑफ रेवलेशन. सो बुक ऑफ रेवलेशन कितें म्हणलेलें आसा. So thou hast also them that hold the doctrine of Nicolaitans. जेजू पास्टराक रिव्यू करता तुज्या चर्चीन आसा फुटकिरी शिकवण जेवन साबार मनीस आसा भितर तुज्या चर्चीन लिपलेले फुटकिरी शिकवण घेवन कितें म्हणटा जेजू डॉक्ट्रीन ऑफ निकोलेटन्स कितें which things I hate. जेजू हेट करता मोगाच्या बाबन तो फॉल्स टिचिंगाक. जरी तो जेजू तो हेट करता फुटकिरे शिकवणेक आनी हांव आनी तूं ह्या फुटकिऱ्या प्रॉफेटांक फुटकिऱ्या प्रिचरांक सपोर्ट करता जाल्यार यू आर नॉट विथ जीसस. You are against Jesus. If Jesus hate the false teaching, and तुझ्या भितर होली स्पिरिट आहा म्हणटा आणि होली स्पिरिट फुटकिऱ्यांक तू सपोर्ट करता जाल्यार म्हाका जबाब दिस इज नॉट अ होली स्पिरिट. दिस इज अनदर स्पिरिट, अ रॉंग स्पिरिट. बिफोर आय क्लोज हें जावन आसा फळ तूं होणांतलो जीव जाला म्हूण एश्युरन्स ऑफ सल्वेशन. लिसन माय फ्रेंड कितें म्हणलेलें आसा. जेजून कितें म्हणलें आसा त्या चोराक एंड त्या चोरान आपणाचो गुन्यांव ओकलो म्हाका बाबा वी इंडीड justly for receive the due reward of our deed. But this man, this Jesus have done nothing wrong or nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou come into thy kingdom. And before I close, you know what Jesus said to him? कितें जेजून म्हणलें तेका. Listen, कितें म्हणलें तें. Jesus said unto him, Verily, verily I say unto you. जेजून तेका म्हणो ना अरे चोरा तू 5 नमान मरे कोर 7 मरे कोर सकाळचो तेस कोर आनी सांजेचो तेस करता ते परी हुर्साचे तेस कोर ना. जेजून म्हणो ना पाद्रीक उलो मार. जेजून म्हणो ना मेरीक उलो मार. जेजून म्हणो ना हुंच्या अल्लाक उलो मार हुंच्या प्रिचराक उलो मार पाद्रीक उलो मार ना. जेजून म्हणो ना मोगाच्या बाब म्हणदो ते 7 साक्रमेंत पाळल्या कांयच म्हणो ना. बट कितें प्रॉमिस केलें. Verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. What a joy. What a joy, my friend. Because only Jesus can give you this guarantee, my friend, to go heaven. या चोरान कितेंच करूं ना. हुंच्या मॅरीक उलो मारूं ना तेच करूं ना चर्चीक जॉइन जावं ना मिस आयकोवं ना प्रिचराक उलो मारूं ना पाद्रीच्या फुड्यान वचोवं ना. But he knew only one person can save and give him assurance, that is Jesus. And Jesus promised, today thou shalt be with me in paradise. And कशें कोता तूं होणालो जीव आसा म्हूण he will have assurance of your salvation. Listen, Paul said, I am in strait between two, having desire to depart and be with Christ. Where is Christ? In heaven, which is far better. Heaven is better place, my friend. Paul म्हणटा I don't know what to choose. म्हाका कितें चूज करपाचें खबर ना. But I like to depart. ह्या कुडींतलो भायर सदांच वयपाक म्हाका जाय. I go heaven. And that is called assurance, my friend. As more than tu sargar italo mon. Listen, we are confident, and I say, and willing rather to be absent from the body and present with the Lord. I ask you, my friend, are you alive or you dead? I ask you, my friend. O जावन आसा प्रूफ जावन आसा मोगाच्या बाब म्हणतो तुज्या भितर होली स्पिरिट आसा म्हण तूं होणांतलो बायसो न्हयला म्हण. आणि जर तो तुका डिसायनिंग ना फॉल्स प्रिचराच्या वरवीं हे सगळे फोटी आयकता बेनी हिनाचे पास्टर क्रिस ओ मायकल डायगो आणि हे सगळे फॉल्स प्रिचर देवाच्या उतराचेर आड उलयता आनी स्टील तूं म्हणटा तेचे भितर होली स्पिरिट आहा. मोगाच्या बाब ना. यू हॅव डिसीव्ड. कित्याक पवित्र आत्मा हालोलो मनीस केन्ना देवाच्या उतराचेर आड उलोवपाक ना. देवाच्या उतराचेर आड केन्नाच उलोवपाक ना. तो रायट तरेन जज करतलो आनी कोणूय तुका सांगता मोगाच्या बाब म्हणटा जज कर नाका म्हूण. दिस मॅन लायंग अँड डिसीव यू अँड मी अँड ही हिमसेल्फ डिसीव. आय आस्क यू माय फ्रेंड, जशें जेजून लाजरसाक भायर काडलो जेजून तें सांगलें आसा म्हजी मेंढरां म्हजो ताड आयकतलो आनी म्हज्या हडल्यान येतली म्हणून. कम टुडे
देवान तुजो मोग केला मोगाच्या बा म्हण तूं आनी तूं लाजरसाचे भाशेन जितो मेलोलो आसा जाल्यार पासून जेजू येयलोलो आसा तुका उठोवपाक आयज. If you even die today, dead today, Jesus exactly come just like before Lazarus, and he calling you today. तुझे नाव घेऊन तो उलो माता आयज म्हजे दुवे म्हज्या पुता काम त्या होणातलो भायसून यो. ज्या पातकाच्या जिवितान तूं मेलोलो आसा, पोसडपणान मेलोलो आसा, रिलिजनान मेलोलो आसा, चर्चीन मेलोलो आसा, come out, come. यो मोगाच्या बाबणांदो. Only Jesus, the Son of God, set you free. Only जेजूचो ताळो तुका त्या मनांतलो भायर काडूंक शकतलो आनी कोणाच्या न्हय. Oh, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him shall not perish but have eternal life. And the Bible said, my friend, he who have a son have life. ज्या मनशाच्या भितर जेजू आसा त्या मनशाच्या भितर लायफ आसा. And if you do not have son, you do not have life inside in you, and you are dead. And if you die without Jesus, you go that place called hell forever, eternity without hope, my friend. One day like 1,000 years, and 1,000 like 1 day in hell. I ask you, come, give your life today. Oh, give your life today. Say, Lord Jesus, help me, Jesus. Lord, I'm so sorry, Lord Jesus. Please, maka forgive me, Lord Jesus. हांव म्हज्या पथकान भितर मेलोलो आसा, बांदलोलो आसा. आनी हुंयची नोयना आनी मेरी आनी मोहम्मद आनी हुंयचो प्रिचर आनी पास्टर म्हाका भायर काडूंक शकना जेजू. पूण तूं एकलो चिवे देवाचो पूत. Only you can bring me out, Lord. Lord, I confess, Lord, I'm guilty, Lord, I'm sinner, Lord. Lord, I'm sinner. Please help me. Be merciful unto me, Lord. And when you cry, the Holy Spirit will help you, my friend, to repent, mean change your life. He will help you. Oh, the Bible said in the last day, whosoever call the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. Hallelujah. Ask you, my friend, close your